पायणा दर्यावेळेर बेकायदेशीर घरा बांदिल्ल्यांची याचिका हायकोर्टान फाटी घेवंक लायली। तांकां दिल्ली स्टे सुद्धा हायकोर्टान फाटी घेतली। बांदकामां बेकायदेशीर आशिल्ल्यान तांकां थंय रावपाचो अधिकार ना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला। 30 दिसां भितर स्वता जावन बांदकामां मोडची असो आदेश हायकोर्टान ह्या 57 याचिकादारांक दिला। सरकारान सुमार 67 बांदकामां मोडिल्ली। आनीक 8 बांदकामां थंय उरल्यात। वास्को बायणा बेकायदेशीरपणान बांदिल्ले झोपडपट्टेन रावपी लोकांची याचिका हायकोर्टान बिरेस्तारा फाटी घेवंक लायली। 57 लोकांनी ही याचिका घाल्ली। घरां मोडची न्ही म्हूण तांणी हायकोर्टाकडेन मागणी केल्ली, मात ही बांदकामां बेकायदेशीर, ताका लागून तांकां ही मागणी करपाचो कायद्यान अधिकार ना अशें हायकोर्टान स्पश्ट केलें। बांदकामां मोडची न्ही म्हूण दिल्ली स्टे हायकोर्टान फाटी घेतल्या। तांणी पिटिशनरांनी आपले पिटिशन फाटी घेतले, जेणे करून आतां आमकां ताजे फुडें कारवाई करपाचो रस्तो मोकळो जाला। वास्को बायणा बेकायदेशीर बांदिल्ले झोपडपट्टेचेर सरकारान फाटल्या सप्तकांत बुलडोजर भोंवडायलो। दर्या ल्हव ल्हव फुडें सरपाक लागिल्ल्यान हो वाठार दर्याचे भितर येवंक लागिल्लो। ताका लागून लोकवस्ती उदका पोंदा वचपाचो भंय आशिल्लो। लोकांच्या जिवाक धोको आशिल्ल्यान सरकारान थंयची बेकायदेशीर झोपडपट्टी मोडून उडयल्ली। हे लोक दर्यावेळेक सामके तेंकून रावताले। ह्या वाठारान फाटल्या म्हयन्यान दर्या फुडें सरिल्लो। परतूय तशेंच जायत म्हूण लोकांक थंयच्यान हालयले अशें एडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हायकोर्टाक सांगलें। सरकारान 67 बांदकामां मोडल्यात आनी 8 बांदकामां उरल्यात। याचिका घालपी 57 लोकांची बांदकामां पयलींच मोडल्यात। अजुनूय कांय उरिल्लीं आसल्यार 30 दिसां भितर मोडची म्हूण हायकोर्टान आदेश दिला। याचिकादार जाय जाल्यार सरकारा कडेन वचून थाकाय मागूंक शकता। तशेंच लुकसाण भरपाय जाय जाल्यार कोर्टाक अर्ज करूंक शकता अशें हायकोर्टान म्हणलां। 2004 ह्याच वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां सरकारान मोडिल्लीं। तेन्नाय हायकोर्टान स्थगिती हाडूंक नाशिल्ली। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी सावियो डायस। बुधवारची शिस्तभंग सुनावणी शेळयल्या उपरांत जितेंद्र देशप्रभू काँग्रेसीच्या शिस्तभंग समितीच्या निमंत्रक पदावेल्यान देंवेलो। प्रतिमा कुतिनूक निमंत्रक केला। प्रदेशाध्यक्ष जॉन म्हणटा समितीचो आपूण अध्यक्ष, बसका आपोवपाचो आपल्याक अधिकार। जांकां इंट्रेस्ट ना तांकां समितींतल्यान काडटले। देशप्रभूक निमंत्रक म्हूण देंवयला, मात तो समितीन आसा। देशप्रभू म्हणटा आपल्याक कांयच फरक पडना। 4 फुडाऱ्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय करपाक म्हूण बुधवारा जॉनाचे शिस्तभंग समितीन आपयल्ली बसका बुधवारा शेळयली। कित्याक काय म्हळ्यार निमंत्रक देशप्रभून खंय सुनावणेक कोणाकूच आपयलें ना। निमंत्रक आशिल्ल्यान आपणे बसका आपोवंक जाय, पूण कालची बसका आपणे आपोवंक नाशिल्ली अशें म्हणून देशप्रभू मिडिया कडेन उलयलो। जॉन म्हणटा बसका आपोवपाचो आपल्याकूय अधिकार आसा। If he is not prepared to work as a convener, which is not necessary for me because meetings are to be convened by the chairman. I am the chairman. I don't need any permission of my member. So if this disinformation campaign is there, probably then the person whom you named is not interested. So when I have said those who are not interested and who are going to the press, they themselves violate discipline, they will be dropped. देशप्रभू म्हणटा कोर्ट केस आशिल्ल्यान आपूण बसकेक येवंक पावलो ना। It was impossible for me to go to the disciplinary committee meeting because of various issues which included some court matters where I was to depose before the Pernem Civil Court on certain property matters. Then if he has chosen to appoint somebody as a convener, I am very happy, and if given adequate time and adequate notice to attend the meeting, I shall definitely attend such meetings. इतले मजगती काँग्रेसीन पर्रीकार सरकाराचेर आरोपपत्र केलां। विधानसभा अधिवेशन सुरू जातना 22 जुलयाक काँग्रेस विधानसभेचेर मोर्चा हाडपाची आशिल्ली। दिग्विजय सिंग फाटीं गोंयांत आयिल्लो तेन्ना हें थारिल्लें, मात दाट पावसाक लागून खंय काँग्रेसीन हो मोर्चा फुडें धुकल्ला। ऑगस्टाच्या पयल्या सप्तकांत खंय काँग्रेस मोर्चा काडटली। जेन्ना आमी वेदर चॅक केलें 22 तारखेर, वेदर फॉरकास्ट आयलां आमकां मेळटांतलें दॅट इज गोइंग टू बी हेवी रेन अँड स्ट्रॉंग विंड 20 miles per hour म्हणून। म्हणटकच आमी कितें म्हटलें, 1 म्हयन्याक सेशन आसतलें। हांवें दिग्विजय बाबाक फोन केलो, ते येवपा आसले। सकाळीं फोन करून उलयलो हांव तांचे कडेन। ताणें म्हटलें डिफर करा। दुसरें म्हणटा ते रामजान चलता। कांय आमचे मुसलमान भाव देवंदा फास्टींग ड्युरींग डे टायम, सो ताका लागून आमी हें मातशें फुडें धुकल्लां, कॅन्सील करूं ना। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। गुड्डेमळ सावड्ड्या प्रशाल देविदासाचो खून करपी 3ऱ्या मुखेल दुबाविताक पुलिसांनी धरलो। इश्टारीच प्रशालाक थंयच्या रानांत व्हरून मारिल्लो। हे केशीन आतां मेरेन पुलिसांनी ताचेच 2 दुबावित इश्ट मगन नायक आनी एका अल्पवयीनाक धरल्यात।
आता खुना फाटलो मुखेल आरोपी जितेंद्र उर्फ जितू नाईक पोलिसांच्या हाताक लागला. पुलीस सांगतात त्या प्रमाण जितू हिस्ट्री शीटर. ताच्या नावार बऱ्योच केशी आसात. गुड्डेमाळ जंगलात खून जाल्ल्या प्रशाल देविदासाच्या खुनाक जबाबदार तिसऱ्या दुबाविताक पुलिसांनी धरलो. दुबावित जितेंद्र उर्फ जितू नाईक खापो गुन्यांवकार आनी हिस्ट्री शीटर म्हूण पुलिशेन ताची फायलूय आसा. 15 जूनासावन प्रशाल घरच्यान ना जाल्लो. ताच्या घरच्यांनी 17 तारखेर पुलिशेन कागाळ केल्ली. उपरांत 24 तारखेर गुड्डेमाळार रानात प्रशालाची कूड मेळिल्ली. कुडीचे कुशीक कमरेचो बेल्ट आशिल्ल्यान पुलिसांक खुनाचो दुबाव आयलो. पुलिसांनी खुन्याचो गांवभर सोद घेतलो. चौकशे उपरांत पुलिसांनी प्रशालाच्या दोगा इश्टांक धरले. दोगांनी गुन्यांव कबूल केलो. चौकशे उपरांत 21 दिसांनी आता तिसरो दुबावीत पुलिसांच्या हाताक लागला. एक्यूज इन्वॉल्व आसलो तो जावन हिस्ट्री शीटर आहा. अट्टेल गुन्हेगार आमचो पयलीं आमचे रिकॉर्डान नोंद आहा. तोय तेंचे बरोबर ताका मारपा आसलो. प्रशाल देविदासा मारपा आसलो आनी तेन्ना आमी ताका अरेस्ट केलो. तेजें नांव जावन आसा जितू एलियस जितेन बसप्पा नायक. वय आसा तेजें 29 वर्सां. गुड्डेमाळेचो रावपी आनी डिसिजाचो शेजारी. ताका आमी मर्डर केसीक अरेस्ट केला. इन्व्हेस्टिगेशनाक आमकां ते जो पयलीं 2 जाण धरले मायनर एक आनी मेजर तेणी आमकां सांगलें तोय बी बरोबर आहा म्हणून आमच्या. आनी 4 जाण बरोबर आसले. 4 जाण आमी पयलींसान फ्रेंड. 4 जाणां फुडें आमची झगडी जाल्ली पयलीं आनी एकमेका फुडें झगडी जाताली. एक बरोबर कामां वचपी आमी आनी ह्या तिगांनी मेळून आमी एक मारपाचो हें केलो. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. सेरुला कम्युनिदाद घोटाळो प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या एसआयटीन 6 जाणांक अटक केल्या. सेरुला कम्युनिदादीन अफरातफर करपाचो तांचेर आरोप आसा. अटक जाल्यात तांची नांवां म्हणल्यार महम्मद बडेखा, अल्ताफ खान, संतोष गंजीकार, किशोर कुडणेकार, संयुक्ता नागवेकार आनी सोनिया वानखेडे. आता घेऊया एक विराम.